Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. ऐन वेंचणुकीच्या तोंडार आणि उमेदवारी जाहीर करपाचो दीस तेकलो तरी दिवचले बीजेपीचे उमेदवार सोदूंक धांवाधांव. राजेश पाटणेकार खंय भलायकेचे रजाव सांगून फाटी सरला. बीजेपीन आदलो आमदार मोगोच्या नरेश सावळाक गरी घालून पळयली ही जाप. भाजपच्या लोकांनी म्हाका एप्रोच जाल्ले म्हजे कडेन, पूण ऐन वेळाचेर कोणाचो घात करप हें म्हाका सोबना. म्हाज्या इमेजीक डॅमेज जावचें ना अशा प्रकारचे कसलेंच काम हांव करिना. सो तेका लागून हांव खंयचोच बाकीचो विचार करपाक शकना. हांव मोगो पक्षान आसा आनी मोगो पक्षाच्या तिकीटाचेरच हांव निवडणूक लढयता. अपक्ष उमेदवार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयाकूय विचारले तोय तेच सांगता ताका संधी साधू राजकारण करपाचें ना. म्हजे कडेन आयिल्ले, बीजेपीन कॉन्टॅक्ट केल्लो, तिकेटीची ऑफर दिल्ली म्हाका. हांव एक प्रामाणीक सिंपल प्रामाणीक मनीस आसा. हांव एकदा जो शब्द दिलो कोणाक म्हणजे तो शब्द फायनल आसा. आनी ही म्हाका मेसेज क्लियर कर वचपाक जाय आसली लोकांक की दोतोर शेटये जर आमकां शब्द दिलो अपक्ष जाल्यार अपक्षच. हांव संधी साधू राजकारण्या भशेन न्ही. जर म्हाजे जर बरें दिसले, आज जर म्हाका दिसले हे पार्टीन हांव निवडून येता किंवा फाल्यां म्हाका दिसले की म्हाजी जर हे पार्टी बरोबर म्हाजी लायसनां जातात आनी म्हाका परवां दिसले की ही पार्टी म्हाका पयशे दिवंक शकता म्हणून हांव वयतलो, जाल्यार दोतोर शेटी अशें करचो ना. दिवचले बीजेपीच्या गडात उमेदवारीक नटून सजून कितलेशेच तयार. मात विनेबिलिटीवालो वजनदार सापडना. ती कमळाची मोठी पंचायत. उमेदवारांचे लिस्ट दिल्ली सावन फायनल जाता ब्रेस्तारा. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत.